जर 20% जर काढले तर टेंडर कोणाक मेळटा म्हणजे कोणाक मिनिस्टराकय कळचे ना, चीफ इंजिनियराकय कळचे ना, कोणाक कळचे ना. सो हो महत्वाचो मुद्दो. आणि ह्या मुद्द्याक म्हाका दिसता की आताच्या सरकारान आणि पर्टिक्युलरली पीडब्ल्यू मिनिस्टराक सांगता की हे विड्रॉ कर आणि मागीर इफेक्ट पळय की रस्ते बरे जातले काय ना ते, कित्याक कोण 20% घालचो ना. 20% जे घातलं पळय ते करप्शना लागूनच, हाका लागूनच करप्शन जाता. आमचो मूळ मुद्दो तो. अँटी स्ट्रिपिंग एजंट जे बिटुमिनान घालतात हॉट मिक्सिंग टायमार, ते आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे, आमच्याकडे जे रिपोर्ट एक्सिबल आशिल्ले प्रमाणे ते घालिनात. इट इज अ एक्सपायर जाल्ले प्रोडक्ट. सो समथींग, सो अँटी स्ट्रिपिंग एजंट जे असता ते येता भायल्यान हे हॉट मिक्स प्लांटान, हे सब स्टँडर्ड येवंक लागले. जे हॉट मिक्सिंग आमी घालतात विच इज नोन एज डेन्स बिटुमिनस मॅकडम, जे तुम्ही लेयर पळयतात हॉट मिक्स घालता आसतना, जाल्यार हॉट मिक्स जे काम जेन्ना जाता जाल्यार अर्थ वर्क पयलीं करचो पडटा. तुम्ही नवोच एक रस्तो केलो, तुम्ही सुळसुळीत, तुम्ही ओल्ड बायपास धरा किंवा आनी खंयचे नवोच रस्तो जेन्ना जाता तर तुमकां 2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी कॅमल रायड जावंक लागतात भितर. दॅट इज वाय, कारण जे एज पर गायडलायन्स अर्थ वर्क जो करपाचो आसता सोली ते करनात. जे डीबीएम 1, डीबीएम म्हणल्यार कितें, डेन्स बिटुमिनस मॅकडम, हो ग्रेड 1 घालपाचो आसता. आमचे कडेन रिपोर्ट्स आसात वेरीन एक घालपा सोडून ते ग्रेड 2 घालूंक लागतात. ग्रेड 2 इज सब स्टँडर्ड. सो अगेन इट इज कनेक्टेड टू द 20%. That you cannot afford to do the work quoting below. You tend to buy dubious products. चडशे कॉन्ट्रॅक्टर्स एकूच माल हाडून दवरतात आणि दॅट इज सेंड फॉर टेस्टिंग. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जो घेवन वता ते टेस्ट करून रिपोर्ट बरो येता, सारो एक क्लास 90% बरो. What is the process? The engineer has to go on the field when they are putting, they have to pick up a sample and send it for testing, which is not happening.